सत्तरीच्या परिसरात जे हे फक्त सत्तरीचे म्हणजे सत्तरीचे जे कलाकार हा कमिटीन ठरयल्ले आसा की 10 कलाकारांक तेंचो सत्कार केलो वयतलो त्या दीस आनी 10 कलाकार कमिटी आयडेंटिफाय करतली हे 10 कोण ते कलाकार आनी त्या दिसा तेंचो सत्कार करपाचो आमी हांगा वेवस्था करता। सगळे कमिटी वेगवेगळे प्रोग्राम्स घेवन फुडें सरल्या आनी हांव एक सांगूंक सोदतां की आमचो शिगमो जो आहा वाळपय आमच्या परिसरांत आमी जो साजरो करता म्हाका दिसता गोंयांत बाकी कडल्या पेक्षा हांगा म्हाका खात्री आसा की आमचे लोकांनी ज्या तरेन तयारी केल्ली आसा ते तेंचे पेक्षा बरो शिगमो करपाचो आमचो प्रयत्न आहा। 4 लाखाची फक्त प्रायजीस आहा, वेगवेगळे प्रोग्राम्स केल्ले आसात आनी हे पेपरान छापून येतले। म्हाजी एकूच विनंती आहे सगळ्या लोकांक की लोकांनी भाग घेवचो आनी भायल्या लोकांक मी विनंती करता की आमच्या ह्या शिगमोत्सव जो 8 तारखेक आहा ह्या 8 तारखेक लोकांनी सहभाग जावचो आनी बऱ्यापैकी शिगमो आमी एकत्र येवन आमी साजरो करूया। ही जी एकंदर लोकोत्सव जो आहा तो गुरुवार 8 मार्चाक वाळपयच्या सबंद शहरान साजरो जातलो। तेजी सुरवात जी आसा ते वाळपय फॉरेस्ट रेस्ट हाऊस जे आसा ते जंक्शन जे आहा थंयसर श्रीफळ फोडून सांजे 5:30 सुरू जातली आणि राज्यस्तरीय चित्र स्पर्धा जी आहा तेका लागून जी स्पर्धा प्रायजां जी आमी डिक्लेअर केल्या ती प्रायजां अशी आहात। पहिले प्रायज जे आहा ते 45,000, दुसरे आहा ते 30,000, तिसरे आहा ते 25,000, चौथे आहा ते 20,000, पांचवे आहा ते 15,000 आणि 13 बक्षिसां प्रत्येकी 5,000 अशी दवरलेली आसा। त्याच बरोबर रोमटा मेळ स्पर्धा राज्यस्तरीय जी आसा ती राज्यस्तरीय अशी आसात। पहिले प्राइज जे आहा 35,000, दुसरे आहा ते 20,000, तिसरे आहा ते 15,000, चौथे आहा ते 10,000, पांचवे आहा ते 7,000 आणि उत्तेजनार्थ 2 बक्षिसां प्रत्येकी 4,000। म्हणून आमी स्थानिक कलाकारांक प्रोत्साहन दिवपाक लागून तालुका पातळीचेर रोमटा मेळ स्पर्धा घेवची अशी सगळ्यांची अपेक्षा आसलेली, त्या प्रमाणे ती स्पर्धाय आमी यंदा आयोजीत केल्या।